कोविड-19 ह्या महारोगाक लागून आमच्या गोंयची अर्थवेवस्था आसा ती सारकी काबार जाल्ली आसा. आमच्या गोंयांत ट्युरिजम हो एक आमच्या गोंयच्या अर्थवेवस्थेचो कोणो आसा तो सारको मोडिल्लो आसा. ह्या 2 म्हयन्यांक गोंयांत ट्युरिस्ट म्हणून कोणीच गोंयांत आयलो ना आनी ट्युरिजमाचो जो धंदो आसा हो सामको ठप्प जाल्लो आसा. आमच्या गोंयच्या ट्युरिजम मंत्र्यान जे 30% कमिशनाचें जें मिशन चालयलें आहा त्या मिशना लागून गोंयचे ट्युरिजमचो वेवसाय आसा हो चलोवपाक आमकां गोंयकारांक खुबसो त्रास जाल्लो आसा. ह्या मंत्र्याचे लुटमारी लागून गोंयच्या जे आमचे हॉटेल वेवसायीक आहा तांकां खूब त्रास जाल्लो आसा. ते एका 30% दितले काय हे आपले हॉटेल मेंटेन करतले हो एक प्रश्न जाल्लो आसा. ताका लागून आमी जो व्हायरल व्हिडिओ आमी ह्या दिसांनी पळयतात की आमच्या जे गोंयकार जे भायर आशिल्ले ते क्वॉरंटायन जाल्ले ते कशे त्रास त्या हॉटेलांनी सोंसतात तांकां कशी सुविधा कशी ना ती. आमी तांकां हॉटेलवाल्यांक दोश दिनात, कारण जर ह्या मंत्र्यान जर तांचे कडेन जर कमिशनाची जर अपेक्षा धरूं ना जाल्यार ते वेवस्थीत आपले वेवसाय वेवस्थीत करता आशिल्ले आमकां सुविधाय बरी मेळटा आशिल्ल्यो. पूण तांचे कडेन प्रश्न आसा की ह्या मंत्र्याक 30% दिवचे काय आपले मेंटेनन्स करचे आपल्या हॉटेलाचो हो एक प्रश्न तांचे मुखार जाल्लो आसा. आनी त्या खातीर आमचे जे पयशे दिवन जे आमचे विदेशांत काम करपी जे भाव जे आमी हॉटेलांत जे क्वॉरंटायन जावन रावले तांकां हो त्रास सोंसचो पडलो. म्हणून आमचे गोंयचे ट्रॅव्हल अँड ट्युरिजम असोसिएशनान पत्र मुख्यमंत्र्याक दिल्लें की ट्युरिजम खात्याचो एक अधिकारी आमचे कडेन मंत्र्याच्या नांवान 30% कमिशन मागता म्हणून. पूण मुख्यमंत्र्यान त्या पत्राची आजुनूय कांय चवकशी वा कारवाई केली ना. तें पत्र काडून आपल्या तेणें ड्रॉवरान दवरलें आसा. तेन्ना मुख्यमंत्र्याक आमी विचारूंक सोदता की त्या 30%चे तुमकां कितें ताचो वांटो येता काय म्हणून. आज पर्यंत जितले ट्युरिजम मिनिस्टर जाले तांच्या भितर सगळ्यांत चडांत चड जर भ्रश्टाचार जाला जाल्यार ह्या मंत्र्याच्या कालावधींत जाला. ह्या मंत्र्यान आपल्या सगळ्या फॅमिली घेवन विदेशाचो दौरो केलो, विदेशांत भोंवून आयलो आनी ते सगळे पयशे ज्यो ट्युरिजमाच्यो ज्यो एजन्सी आसात ज्यो त्यांच्या मार्फत ताणें तो खर्च करून घेतलो. तेन्ना ताका दरीत कांय दिसूना. हो मंत्री आपूण फक्त दलीत म्हणटा, पूण जेन्ना विदेशांत वचपाक जर जाय तेन्ना कोणीय खंयचोय एक दलीत दिसना. फक्त आपले कुटुंब दिसता आनी वा फक्त आपल्या कुटुंबाचो विचार करता. जर आमी पळयलें ट्युरिजम कॉर्पोरेशनाक डायरेक्टर आशिल्ले हेतूंत हेणें खंयच्याय दलिताक हेणें अपॉयंट करूं ना. हेणें फक्त आपल्या भावाक अपॉयंट केलो. तेन्ना म्हाका दिसता की गोंयांत आनी खंय दलीत अशें ना, केपेबल ना की त्या डायरेक्टर पदाक खातीर अशें म्हाका एक विचारून दिसता. तेन्ना हांव माननीय मुख्यमंत्र्या कडेन मागतां की ट्युरिजम जो गोंयचो जो आसा हो लास्ट अखेरच्या घडके कडेन पाविल्लो आसा. तेन्ना ह्या ट्युरिजम मंत्र्याक ह्या आमच्या खात्यांतल्यान काडून उडोवचो आनी आमचे गोंयचे ट्युरिजम हांवें वाचोवचें. कारण आमचे गोंयचे ट्युरिजम जें आसा हें लास्ट घडक्या कडेन पाविल्लें आसा. आनी जर हो मंत्री जर असोच जर उरलो जाल्यार वेळ लागपाना की हें ट्युरिजम जें आमचें जें आसा गोंयचें जें मेन जें उत्पन्न जें आमचें ट्युरिजमांत येता हें डेड जावपाक वेळ लागचो ना.